मुख्यमंत्री पर्रीकारान सोमारा दिवचले भोवडी केली. दिवचल बीजेपीन रॅली काढली. म्युनिसिपालिटी हॉलांत मुख्यमंत्र्यांची सभा झाली. खंयच्याय क्षेत्रात निधी कमी पडतो न्ही आणि तो कसो व्हरचो हेची आज जाणारी कसोटी बाईंच्या हातार आसा आणि ह्या खातीर आमच्या बरोबर आसले पार्टनर सुद्धा बाईंच्या घराणे खातीर बाईंच्या हितोवा खातीर आयज हे सरकार जे आसा हे सरकार आयज बऱ्यापैकी चल्लेलें आसा. अरे आम्ही 1,500 रुपये येता 1,500 कित्याक दितात तर पैसे हांवें पैसे दिले तुमकां जाय ती वस्तू तुमी जाय तितले हाडा. हाज्या पेक्षा बरो म्हारगायेचेर वखद खंयचें सरकार करूंक शकता म्हाका सांगचें. चीप पब्लिसिटी घेवपाक नाल्ल घेवन बसले म्हूण जायना. 100-200 नाल्ल हांगा थंय विकले 4-5 फोटो हाडले काम जालें. आनी भाजपाच्या सरकाराचेर टिका केली ताजो रिपोर्ट कटींग काडलें दिल्लीक धाडलें ते दिल्लीक कितें तरी प्रमोशन करपाक फुडल्या उपयोग करूंक शकता. दीस इज नॉट पॉलिटिक्स. दीस इज नॉट सोशल सर्वीस. दीस इज चीप पब्लिसिटी. ती चीप पब्लिसिटी करपाक कांय जाणांक उत्साह आसतलो. आमच्या कार्यकर्त्यांनी ताका कावंटर नेरेटीव चालू करूंक जाय. वाड्यार हांव आतांच सांगता जर सारकें शिकोवपाक लक्ष दिलें ना जाल्यार जो न शिकवणारो टिचर आहा पळय हांव सगळ्या टिचरांक म्हणिना जो शिक्षणाचो वाट लायता अशा मनशाक घरा वचचें पडटा. पयलीं स्क्रू मातशें टायट करता तितल्यान जर काम जायना आसत जाल्यार घरा धाडपाक वेळ करचो ना इतलेंच सांगता. फक्त सांगल्या शिवाय करप ना. पयलीं वॉर्निंग दिवंक जाय म्हणून इन्स्पेक्शनां बी चालू जाली आहा. फुडल्या वर्सा इंटेन्सिफाय प्रायवेट स्कुलांनी सुद्दां कोण पयशे घेता म्हाका इंडियन धाडा डायरेक्ट हांव एक्शन घेता घेवपाक सुरवात केली. सगळ्या सरकारांनी एक डोनेशन कसली थोड्यांक सवय जाल्या पुस्तकां हे पुस्तकां सरकार दिता म्हूण आतां व्हडल्यो वह्यो हाडून विकतात युनिफॉर्म हाडून विकतात. तर तुमकां इतलो विकपाचो सोर्स आहा जाल्यार चीफ मिनिस्टर रोजगार सगळे लोन घे आनी धंदो करा म्हणटा डायरेक्ट. उदक म्हणजे सिस्टमीक प्रॉब्लेम काही आसा पण एक सोल्युशन जे हांवें फाटीं सांगलेलें आनी पयर म्हजे कडेन साळचो डेप्युटी सरपंच त्या बरोबर चर्चा करतकूच जर साळची पंचायत आमकां जागो उपलब्ध करून दिवंक शकता ताजे पयशे दिवं येता पूण NOC इमिजिएटली मेळूंक जाय. हांवें वॉटर सप्लायक डायरेक्शन दिलां की तांच्यांनी साळाक 10 MLDचो प्लांट फिल्टर किंवा अन्य टॅक्नोलॉजीचेर तयार करचो प्रोजेक्ट आनी तें उदक मागीर साळाक मेळटलें. साळाक सादारण 2 MLD लागता. कासारपाल मागीर तुजे दोडामार रिहेबिलिटेशन ही सगळे एरियेक सादारण 6-7 MLD उदक लागता. तें उदक सगळें जर तूं सप्लाय केलें जाल्यार पडोश्याचेर लोड कमी जातलो आनी मागीर बिचोले उदक एडेक्वेट मेळटलें. पडोश्याचो प्रॉब्लेम आहा तो सिस्टमीक प्रॉब्लेम. थंय पंप पोन्ने जाल्ल्या ते जाम जाल्ले आनी परते परते बिगडटात. थंय नवे पंप एस्टिमेट करून विकत घेवपाक हे जाला. प्रुडंटा खातीर उदय परब.